उजो पालोवपाचो जो सगळो कंट्रोल घेतलो बट वाचोवपाक कोणाक शकलेना जे लोक भायर सरलेले ते फक्त वाचले पण एकंदर जर पळयत जाल्यार त्या क्लबाची सिच्युएशन इवन व्हेरी म्हणजे कसलेच नॉर्म्स फॉलो न केल्ले आसा कसलीच सेफ्टी फॉलो न केल्ली आसा सहज प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करताना ताजेर कळ्ळां की विदावट एनी म्हणजे बाकीची सेफ्टी फायर सेफ्टी परमिशन्स येते न घेताना अशा पद्दतीचो क्लब चलतालो इन शॉर्ट म्हणजे खंयच्या परमिशनाचेर चलतालो ते व्हेरीफाय करचें पडटलें एट प्रेझेंट लोक योग्य जावचें ना बट जो इन्सिडंट जालो तो योग्य जावंक ना जेंच्या जे मृत्यू जाले तेंच्या प्रती शोक व्यक्त करता तेंच्या फॅमिलीच्या दुख्खात आमी सहभागी आसा ताका खूब वायट दिसता की अशा पद्दतीचो इन्सिडंट आमच्या गोंयांत ट्युरिजम स्टेटीक जाला खूब खेद व्यक्त करता आनी जो कोण चलयतालो हो क्लब ताजी स्ट्रिक्टली एक्शन ही जातली जांच्यांनी परमिशन्स दिल्या हाज्या खातीर जर आसत कसलेंय परमिशन्स दिल्या जर आसत विदावट नॉर्म्स फॉलो करनासतना जाल्यार तेजेरूय बी सरकार योग्य ती एक्शन घेतली सगळी कारवाई सुरू आसा आत्ता ज्यो 23 डेड बॉडीज जे भितर मेल्या त्यो फक्त 2 जाण हे जळून मेले बाकीचे उरलेले सगळे सफोकेट जावन गेले अकॉर्डिंग टू अवर म्हणजे पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाणे बट सगळं पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्या तेजे डिटेल कॉज आनी ते फायंड आउट करतले उजो कसो लागला आनी बाकीचे हे कितें ताजी सगळी इन्क्वायरी ही डिटेलान इन्क्वायरी जातली ताज्या उपरांत जेका बिहायंड द बार्स घालपाक जाय पनीश करपाक जाय त्या सगळ्या जाणांक पनिशमेंटूय करतले सर जसे या हेचेर आतां एक्शन जातली तशें आनी जर विदाउट परमिशन जर बाकीचे क्लब सराउंडींग घेतले तेंचे म्हणणें आसा की फायर सेफ्टी नासतना किंवा प्रॉपर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी हें नासतना खंयचोच क्लब हे चलपाकूच जायना बट काही जाण हे नॉर्म्स फॉलोच करिना स्थानीक पंचायत लेवलाचेर अशा पद्दतीची परमिशन्स घेवन एक एकदां चलयता म्हणून ते फायर्स आनी हांच्या लक्षातूय येना वा पुलिशेकूय बी तेजेरी प्रॉपर खंयची लायसन्स घेतला न घेतलें खबरूय नासता हो अशा पद्दतीन चलता बट इन फ्युचर अशा पद्दतीचे क्लब्स आनी चलोवपाक दिवचे ना मागीर फायर डिपार्टमेंटाक अकॉर्डिंग टू द फायर सेफ्टी प्रत्येकाची चॅक करपाक जाय ट्युरिस्ट किंवा गेस्ट हांगासर आशिल्ल्याची खबर आसा भितर मरण पावले जातून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे टेंटेटिवली आतांच्या घडीक तरी 3 ते 4 जाण ट्युरिस्ट अशें दिसता बाकीचे सगळे ते अकॉर्डिंग तेचे युनिफॉर्मा वयल्यान त्यांचे स्टाफ अशेंच दिसता एनी इन्फॉर्मेशन कितल्यांक हे इन्सिडंट जालो ताचे बद्दल खंयतरी कळ्ळां कसो ट्रिगर जालो कसो ट्रिगर जालो कसो स्प्रेड कारण एकंदर म्हणजे आपण आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान जी इन्फॉर्मेशन मेळटा प्रमाणे कितें वयर उजो लागलो आनी भायर येवपाक मेळनासल्या कारणान ते थोडे जे सकयल रावले आनी कंप्लिटली वयर पेटपाक लागले जे भायर सरून आयले तेच जगले फक्त भितर उरले त्या खातीर सकयल जे वचून म्हणजे अंडरग्रावंड जेंचो जो किचन कितें एरिया आसा थंयसर जे रावले ते सगळे जाण गुदमरून हे जाल्ले आसा कसो उजो लागलो आनी कित्याक लागलो ते आतां कळूंक ना 23 मिनटां टोटल आंकडो चेक केले उपरांत काय आनी चेक करता ना सगळ्यांनी चॅक केलें सगळ्यांक आमचे फायर आनी पुलीस सगळे भितर वचून चॅक केले लोकल बाकीचे सगळे आशिल्ले 23 बॉडीज मेळ्ळ्या इंजरीज जाल्ले कोण ना कोण सर असे जे क्लब असतात त्यांच्याकडे फायर डिपार्टमेंट अथवा बाकीचे अधिकारी वर्ग असतात ते लक्ष दिनान जातीन अशें सांगता आशिवर 23 people have lost their precious life. 23 जाण ह्या घटनान जे हे जाले आहेत उजो लागलो 23 जाण भायर पडले तितून 3 महिला आहा आनी हे 3य महिला ट्युरिस्ट तेजे स्टाफ एक कितके ते आतां कवतले 10-12 जाण तरी स्टाफ आहा युनिफॉर्मा पयले आमी आनी बाकीचे ट्युरिस्ट आसतले और दुसरो स्टाफ आसूंक शकता पूण एक बायल जी हिंगासर भायर रावल्या आपले 3 भयणी ना म्हणून सांगपाक आनी आपलो घोव ना भायर पावोंक ना आपूण भायर पावली पूण ते भितर उरले ती म्हाज्या हिसपान 3 भयणी त्यो तिच्यो आहा आनी एक तेजो हजबंड आसतलो आनी ही ट्युरिस्ट आतां उरलेले आयडेंटिफाय जावंक ना आजुनी कोण ती फाल्यां पोस्टमॉर्टम करतना पावतले इट इज what has happened. We will have to also take care of all the other clubs because we have a lot of clubs in the state of Goa. Safety audit जावपाची गरज आहा हें म्हाका म्हाज्या हिसपान हांवें एकदां प्रेसूय घेतलेले जेन्ना मुंबय क्लबान असो फायर इन्सिडंट जालो 2 वर्सां पयलीं आनी कितकेशेच लोक मेले थिंगा तेन्ना आमी
एक प्रेसूय घेतलेले आनी सांगलेले की आमी लायसनां अशीच दिता काडून तितून ते सगळे मेजर्स आसपाची गरज आहा स्पेशली ऑल द फायराचे जे इक्विपमेंट लागता आनी इन एंड आउट म्हणजे एक्झीट इन केस ऑफ फायर एक क्लबाक और एक व्हडले कॉन्फरन्स हॉलाक और एक अशे हॉलाक कितले एक्झीट आसपाक जाय भायर सरपाक धांवन हें इम्पॉर्टंट आहा विदाउट डॅट नो लायसन्सीस शूड बी गिवन सो हे लायसन्सीस दिता पळय तितून बदलाव हाडपाची गरज आहा म्हणजे चेंजीस हाडपाची गरज आहा एक्सायज कॅनॉट बी गिवन टू अ प्लेस एक्सायज लायसन्स विदाउट फायर सेफ्टी नॉर्म्स एंड फायर सेफ्टी NOC हें एक पयली गजाल करची पडटली आमकां फायराची सर आज फायराची म्हणजे फायराची NOC ना जाल्यार एक्सायज लायसन ना सर आज जी घटना घडल्या हितून खंय तरी नेग्लिजन्स पार्ट ऑफ फायर डिपार्टमेंटाचो अशें दिसना खंय तरी सी आतां तेंचे कडेन फायर लायसन आसा काय ना हेचेरूय क्वेश्चन मार्क आहा हांव आदीं हिंगा येवन हांवें बरो मोठो बोबावूय केल्लो की हेंकां लायसन कशें दिलें चारूय वाटेनी उदक आहा तेंचे कडेन TCP लायसन ना हें हांवूय जाण म्हणून हांवें बोबाव केल्लो सो हांवें तेन्ना सांगलेलें की असली लायसनां कोणेच दिवंक पाना and it can which can cause damage to property and life human life फर्स्ट टाइम तुमच्या दोळ्यान हय या हेचेर आता कारवाई कोणाकोणाची जातली आता ना आय एम मेकिंग लेटर्स टुमॉरो की हे हो इन्सिडंट असोच काबार जावंक जायना हेचेर एक प्रेसिडेंट जावपाची गरज आहा म्हणजे एक हे सगळे आमचे गोंयचे जितकी नायट क्लब्स आहा ते सगळे नायट क्लबाचेर एक कंप्लीट चॅकलिस्ट करपाची गरज आहा की ही लायसनां तेंचे कडेन आहा आनी लायसनां आहा जाल्यार ते वस्तू तेणी घातल्या वो घालूंक ना फायर एक्सटिंग्विशर्स इतले घातल्या वो घालूंक ना फायर एक्झिट्स इतले आसा वो ना एंट्री पॉयंट्स कितले एक्झिट पॉयंट्स कितले सगळे फायर हायड्रंट सगळे म्हणजे तेंचे नॉर्मा प्रमाणे तेंच्यांनी केल्या वो ना आनी तेंचे कडसून NOC घेतल्या वो ना हे इम्पॉर्टंट आहा सो टील देन हांव आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तरी whether it is Kalangut constituency or आमची शिवोलीम constituency we will make sure that if they are following the procedure all the norms and तेंची NOC after they do a physical audit physical inspection verification and also putting all the sprinklers म्हणजे डान्स फ्लोराचेर स्प्रिंकलर जायच म्हणजे आख्खे क्लबाक भितर आसावो ना सगळे स्मोक डिटेक्टर स्प्रिंकलर सगळे आसावो ना आनी हे ना जाल्यार ताबडतोब ते बंद करप एक्सायज लायसन तेजे सस्पेंड करप हे थोडे मेजर्स आमकां घेवचे पडटले एज लेजिस्लेटर्स मुख्यमंत्र्याक फाल्यां म्हाजे लेटर सकाळी फुडें पयलीं वयतले म्हणजे मंडे मॉर्निंग फर्स्ट थिंग एंड टुमॉरो आय एम अगेन गोईंग टू CM टू टॉक टू हिम ऑल दीस थिंग्स वी हॅव टू पुट इन प्लेस बिकॉज गोवा इज अ आमी सदांच म्हणटा गोवा इज अ सेफ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन असो इन्सिडंट फर्स्ट टायम जाला हांव तरी फॉर द लास्ट 40 years or 30 years तुमच्या दोळ्यांनी फर्स्ट टाइम दुखा हय. पडटा तेच्या बाबतीत 30 years जाले आतां हांव सांगता तुमकां आय एम एक्टिवली इनवॉल्ड इन बिजनस एज वेल एज सोशल हांवें असो इन्सिडंट केन्नाच पळोवंक ना आनी जेन्ना मुंबय असो इन्सिडंट जालो तेन्ना हांवें हेचेर एक प्रेसूय घेतलेली की गोंयांत सेफ्टी ऑडिट करपाची गरज आहा केन्ना केन्ना आमी अशें दुखलून दिता ते आनी म्हणटा ना गोंयांत जावचें ना पूण खंयसरूय जावंक शकता अशें इन्सिडंट USAकूय जाता अशें इन्सिडंट मुंबय जालो अशें इन्सिडंट दिल्लीक जाले फायर म्हणटा पळय तो कोणेच स्टॉप करूंक शकना आनी केन्नाय जावंक शकता स्पार्क जाता आनी अशें लायफ प्रेशस लायफ हें जाता काबार जाता हो क्लब असो तो गोंयकाराचो सगळे गोंया भायलो ओनरशिप ओनरशीप म्हणजे कितें तो कोणाचो असो गोंयचो असो गोंया भायलो असो बट एज फार एज आय नो तो गोंया भायलो मनीस कोण तरी चलयतालो लोकलाच्या नावार बी काय ना डायरेक्ट गोंया भायलो मनीस चलयतालो तेचे भायर गोंया भायलो मनीस तो ओनरूय गोंया भायलोच आहा ते कोणा कडसून तरी घेतलेलो तेणें लोकला कडसून पण थिंगा एक धाकटुलें हांव धाकटो आसतना म्हणजे जे
मेजन हॉटेल बांदला पळय तेन्ना एक धाकटुलें थिंगा रेस्टॉरंट आसलें बेश्टें रेस्टॉरंट जेवपाचें क्लब नासलो सो तेका एक ती टेम्पररी वुडन हें कितें केल्ली तेंच्यांनी येवपाक थिंगा उदकांतसून आगोर तो इट इज अ आगोर सो आग्रान मदेकात एक रेस्टॉरंट केल्लें तेंच्यांनी खूब वर्सां पयलीं हें म्हाका दिसता 30 इयर्स बॅक आसतलें क्लब केन्ना कन्वर्ट जालो क्लब आतां जालो त्याच्या पयलीं सुद्दां हाजेर कारवाय जाल्ली पयलीं कारवाई जाल्या जाल्या कारवाय जाल्या आमी जेन्ना बोबाव केला पळय तेन्ना पंचायतीन तेचेर इन्स्पेक्शन शोकॉज बीन काडला पण म्हाका अशें दिसता की असले वस्तूक लायसन दिवंक उपकारना आनी आमी प्रिकॉशन घेवचे पडटले नॉट ओन्ली इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल ओवर वेर एवर देर आर क्लब सेफ्टी ऑडिट म्हणटा पळय ते फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट करूंक जाय आनी तेंचे कडेन सगळे वस्तू आसा वो ना ते आमकां पळोवचे पडटले हे आयज म्हाका स्कूल अशें कशें दिसलें की असो इन्सिडंट जाला म्हणजे तेंचे कडेन स्मोक डिटेक्टर स्प्रिंकलर्स व्हडले तेजे पायप हायड्रंट्स म्हणजे टाकी एक 50,000 लिटर वा 1,00,000 लिटराची टँक अंडरग्राउंड टँक तितूनसून तो पंप घालप आनी ते हायड्रंट हाडप वयर जर तर उजो लागलो जाल्यार कोणें ते सेफ्टी मेजर घेवप म्हणजे उदक कंटिन्युअसली स्प्रिंकलरांसून देवप हें सगळें इम्पॉर्टंट आहा कित्याक हांव जाणा की आमची हॉटेलां जी आहा ती आमी हाव मच मनी वी स्पेंड टू डू फायर सेफ्टी वर्क्स इन द हॉटेल्स सो अशें क्लबानूय आसचें कंपल्सरी आसचें कित्याक मोर देन 500-1,000 पीपल कम इनसायड 1000 लोक भितर येता पार्टी करपाक डान्स करपाक म्युजिकाक सो तेन्ना हे मेजर्स आसपाची इम्पॉर्टंट आहा